विसा उपरांत तुमकां येवकार। आयतारा शेख धनी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो कडेन बसका जाली। ह्या बसकेक शेख धनी क्रूज कार्दोजो तशेंच धर्मेश सगलानी हजर आसले। शेख ओनर्सांचे प्रॉब्लम जे आमचे ट्रेडिशनल शेख ओनर्स आहा 10% नये येता आमचे लोकल गोंयकार भाव हे गोंयकार भाव आनी भयण सगळे जे शेक हे दे अबाउट मोर देन 3000 पीपल लीव ऑन दॅट ए लायव्हलीहूड। सम पीपल डोंट अंडरस्टँड। थोडे जाण लोक चिंता की हे आमचे बिचार येवन पयशे करता, तशें ना। ते आपले पोट भरता, आपले भरता, फॅमिलीचे भरता आनी जे काम करतात तेंची फॅमिली मदेकातूच आनी दुसरी फॅमिली काम करता तेंचेय पोट भरता। सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जे शेक पॉलिसी केल्या तितून भितर हे टॉयलेट ऑन द बीच, तितून सेवरेज टँक म्हणजे सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसलेली टँक आसची आनी नाजाल्यार परतून परतून कोण कोण कोर्टान वयता। गेल्या फावटी तेंच्यांनी इन्वेस्टमेंट करून ह्यो टांक्यो हाडलेल्यो आहा, पूण गव्हर्मेंटान आपूण ओन घालूंक जाय अशें तरी म्हाका दिसता, आनी वीच कॅन बी यूज बाय एवरी ट्युरिस्ट हू इज कमींग ऑन द बीच। तेंच्या खातीर सेपरेट घालूंक जाय आनी शेक ओनरा खातीर सेपरेट टॉयलेट घालूंक। पूण टँक कूड बी कॉमन, सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट टँक कूड बी कॉमन, इट्स अ फायबर टँक। आनी हें जावचें गव्हर्मेंटाची पॉलिसी जी आहा, जी प्रायवेट शेकांची आहा ती सेपरेट आहा आनी जी बीच शेक्स आहा दॅट वॉज डिसायडेड इन हायकोर्ट। जेन्ना दोन पार्टी आमचे गोंयकारूच भाव हायकोर्टान गेल्ले आनी तेन्ना हाव मेनी शेक शूड बी अलॉटेड, द एक्सपिरियन्स दॅट इज 90% आनी 10% हें थारायल्लें दोनूय पार्टीनी। जे शेक ओनर्स एसोसिएशन आनी एक वेलफेअर सोसायटी म्हणून आहा शेक ओनर्स वेलफेअर, हेणी वचून हायकोर्टान पिटिशन जे फायल केल्ले आनी एमिकस क्वेरी म्हणून आमची हिंगा एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस आसली ती आसली, ती जाणा कितें पळय तें, आनी हे सगळे डिसिजन हायकोर्टान जाल्ले आहा। सी हाव लिगली इट कॅन बी फिट दॅट जे कोणाक एक्सपिरियन्स आहा 90% जे शेक ओनर्स आहा तांकां एक्सपिरियन्स आहा, तांकां जे लॉटरी आसता ती लॉटरी जायनासतना तांकां शेकाक कशी दिवची तें आमी पळयता, बट आफ्टर टेकिंग लिगल एडवायस। आमकां दिसता की जी आतां बीच कॅरिंग कॅपेसिटी म्हणटा न्हू ती फाटल्या वर्सांनी केल्ली आहा, आतां ती एवरी इयर करपाची गरज ना। ओन्ली गव्हर्मेंटान कितें करपाचें, जे GCZMAन फाटल्या वर्सांनी पळय बीच कॅरिंग कॅपेसिटी केल्या ती व्हरून कोर्टाक सबमीट करपाची जाली। आनी आमची जी शेकां आहा बिचार 370 शेकां तीच पोतून दिवपाची गव्हर्मेंटान आनी कांयच ना तितून। पूण तें आतां कोणें तितून आमचे मिस इंटरप्रिटेशन केलां ऑर मिस रिप्रेझेंटेशन केलां तें आमकां खबर ना। पूण आमचो एकूच डिमांड आयज आमी मायकलाशी आयिल्ले, कित्याक फाटल्या वर्सांनी आमकां मायकलान खूब हेल्प केल्लें आहा। सो आमी आयज सगळे शेकवाले ताचे कडेन येवन आमी ताचे मागणें घातलां की जी आमची शेकां आहा बिफोर एंड ऑफ सप्टेंबर आमकां दिवची म्हणून। गेल्या 2 वर्सां जाली आमी गव्हर्मेंटा कडेन बोब मारून सांगता की बाबा आमची कितें केस घातला पळय ते आमकां सगळ्यांक इफेक्ट जावंक शकता, मातशें मनार घेया आनी सिनियर एडवोकेट धाडा म्हणून, आनी आमचे कितें प्रॉब्लम आहा ते मातशें आयकून घेया, कोणाचेर केस घातला ती आयकून घेया, कित्याक लागून घातला ती आयकून घेया, आमकां क्लियर कट गायडलायन्स दिया। पयलींच आमकां जाय तशी फीज वाडयली, आमी बोवाळ करून मागीर फीज रिड्यूस केली। पयलीं ट्युरिजम लायसन दिताले, ट्युरिजम लायसन दिल्यारूच मागीर बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट दिताले, मागीर ते ट्युरिजम बंद जालें, रजिस्ट्रिंग ऑथॉरिटी जाली, आमी बोवाळ मारतकूच मागीर CRZ लायसन दिवपाक लागले। CRZ इंडिव्हिज्युअली कितले जागे इन्स्पेक्ट करूं शकता। तशेंच तांच्यांनी सोमारा शेक पॉलिसी संदर्भात चर्चा करपाक पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकराची भेट घेतली। आरडेस्को खातीर विलास आरोलकर आनी गौतम शिरोडकार। ना तांणी सांगलां इट इज इन प्रोसेस आनी ती पॉलिसी आतां करतले म्हणून सांगला ती मुखार, आनी ते NGTच्या मॅटराक लागून मातशें उरला हेल्ड अप केल्या। तेका लागून येयले आमी आतां 19 केस आहा पुना, सो ती केस जाली म्हणटरी सांगता म्हणून सांगलें कितें करता। कितलो प्रॉब्लेम जावपाक शकता तुमकां प्रॉब्लेम एज पर दॅट रिपोर्ट न्हू शेकां आनी सवाय जावपा ना मरे बिचार, कांयच ना बिचार, कांयच आसपा ना एक्टिविटी, जावं प्रायवेटानूय जावं बिचारूय जावं कांयच जावपा ना। आनी म्हाका दिसता ताजो इफेक्ट इतलो जातलो इवन चार्टर वील बी कॅन्सल। सो हें तरी सारकें बसना न्हू जाल्यार इवन चार्टर वील बी कॅन्सल। सो मागीर चिंतपाचें मायनिंगूय काबार, फिशींगूय काबार आनी ट्युरिजमूय काबार। पॉलिसी आमी ताका लागून भोंवता की बेगीन करूं म्हणून पॉलिसी,
सो NGTच्या मॅटराक लागून उरल्या ती आयज ते हे स्टेजीर येयल्ले आसा की आमचे जी जोडपाचे वस्तू आहा वा साधन आहा ते बंद करपाक पावला. बीच कॅरींग कॅपेसिटी रिपोर्टान जे पेपरार कितें वाचलां ते सामकें आमकां नुकसाणकारक आसा. तेजे खातीरूच आमी गव्हर्मेंटा कडेन येयल्ले बाबा हे रिपोर्ट कसो कितें आसा आनी कितें इफेक्ट जावंक शकता 19 तारखेर आमकां कळटलें. आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां तेंच्यांनी पूर्ण सहकार दिवचो, नाजाल्यार जशें मायनींग काबार जालां तशें ट्युरिजमूय काबार जावंक शकता.